सोत आमकां सुटका दितले. And today, this truth is going to set us free. आनी आयज हें सोत आमकां सुटका दितले. Holy Spirit, help us to make us to understand the secrets, the hidden secrets of the kingdom of God. पवित्र आत्म्या आयज तूं आमकां दाखय हे गूट जे आमकां लिपलोले आसा ते गूट तूं उक्ते कर आयच्या दिसा. Holy Spirit, take complete control. पवित्र आत्म्या आख्खोच आमकां तुज्या संगातीक दवर. You know, तूंच आमकां तुज्यान भूल जावन आमकां आदार दी. you know exactly where we are falling, and you know exactly what we needed and how to overcome our weaknesses. पवित्र आत्म्या तुका खबर आसा आमी खंयचो चुकता, आमी खंयचो पडटा आनी ते कशे भाशेन भितरले भायर सरोंक जाय तें तुका खबर आसा. And thank you, Jesus, that today you are here in midst of us, teaching us and helping us to overcome all our weakness. जेजू ह्या वेळार तूं आमचे मदें आसाय आनी हे वायटांतले भायर सरोंक तूं आमकां आदार दितलो म्हूण आमी सोत मानता. And we thank you in advance for everything that you are going to do today by the power of the Holy Spirit. आनी आमी आयज तुका आदी फुडेंच आर्गां दिता जें पवित्र आत्म्या उद्देशीन आमकां तूं जी बरेपणां भाव करतलो पळय ताचे पासून. In Jesus' name we pray. Amen. हें मागणें आमी करता जेजूचे नांवेन. Hallelujah. 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 Praise the Lord. We are confessing the word every day, morning, afternoon, night. आमी देवाचें उतर सकाळीं दनपारचें रातचें उतारीत आसा. But do we really understand? Do we really know what are we confessing and why are we confessing? Is this word has become flesh in our life? बट जें आमी उच्चारता तें आमकां समजता काय? हें उतर जें आमी उच्चारता तें ताची सजमणी म्हाजे भितर आयला. हें हांव समजता तें जिबें उतर जालां म्हजें सगळें भितर. हें जिबें जालां. हें एक जेजूची जेन्ना सायबीण बाय देवाचें उतर वय म्हणलें उतराक तेन्ना तें जेजू जालो. वर्ड बिकेम फ्लॅश म्हणटा उतर जालें जेजू. तें म्हजें सगळें जालां. That is what the Lord is going to teach us today. The battle that we face, not only you, everybody, every man in this world is facing, is the battle that goes inside our mind. आयज आमी शिकतले कितें ही एक झूज आमच्या मनान आसा. तें झूज मांडटा पळय तें आमच्या मनान. बगर आनी बगर आमकां झूज मांडूंक पडटा. हें कशे भाशेन द बॅटल. Every man is undergoing the battle. The battle is in the mind, not external. आमचे भितर झूज चलता तें भायल्यान चलना न्हू चड करून. हें भितर चलता आमच्या मनान चलता. ताचेर जैत व्हरप कशें जाय पळय तें कशें जैत व्हरोंक जाय तें आमी शिकतले. It started from Adam. हें झूज आदाम आनी इवे त्या टायमाच्यान स्टार्ट जालें. आदामाच्या टायमार. Our war is not physical war. Our war is spiritual war. Our war is in the mind. आमची झुजां हातीन दवरपाची न्हय म्हणल्यार आत्मीक झुजां जी आमचे भितर आसा ती आत्मीक झुजां ते आत्मीकतायेन दवरपाची. Our life is controlled completely by our mind. आमची जिवीत सगळें चलता आमच्या मना वरवीं न्हू. आमचें जिवीत चलता सगळें आमचें मन चलयता ते वखदांचो आसा. If we learn how to train this mind, then surely we are going to live victorious. जर तर आमी ह्या मनाक कशे भाशेन दमावंक जाय, कशे भाशेन ह्या मनाक दमावंक जाय आनी तें कशे भाशेन खारार मन देवाच्या उतरा प्रमाणे हाडूंक जाय, तेन्नाच आमी जैतिवंत जातलीं म्हणटा. Why am I confessing the word of God day and night is I am actually training my mind. आमी हे सकाळची
दिवाचे रातचे मागणे कित्याक उचारता काय कित्याक हे मागणे आमकां आमच्या मनाक ट्रेनिंग करपाक मनाक सांगपाक मनाक शिकोवपाक Satan's weapon is not any physical weapon. He will not come with a knife or gun. He will come with thoughts and with words. देवसार म्हणटा तो देवसार म्हणटा तो ओ सुरी घेवन येवचो ना गान घेवन येवचो ना तुज्या फुडल्यान देवसार म्हणल्यार तो गाना कोणी घेवन येता मोना चितनाची गाना चितनांनी येतलो तो Actually saying Satan has no power. देवसराक खरें म्हणल्यार पावलनस काय ना पावत तेका देवसराक He can only give you suggestions. तो फकत तुका सांगतलो कितें तरी सांगतलो अरे बाबा अशें कर रे तशें कर रे सजेशन फकत तुका सांगतलो हें कर रे तें कर रे If you see Adam and Eve, Satan came to attack Adam and Eve. But what was the weapon he used to attack them? आदाम आनी इवेक सैतान आयलो झूज मारून पण कितें केलें सैतानान हातींनी मारलो आदाम आनी इवेक Did he bring a big instrument or a big weapon to come and attack and kill and destroy Adam and Eve? जंय भागीन आसली आदाम आनी इव तांकां देवचार आयलो म्हणटा न्हू तांकां कितें व्हडलो चाकू घेवन येयल्लो रे सुरी घेवन येयल्लो मारपाक सैतान आदाम आनी इवेक दाणो घेवन येयल्लो मारपाक No, he just spoke words. He just gave thoughts. He just gave suggestions. दाणो घेवन येवंक ना असलें कांय घेवन येवंक ना म्हळ्यार एकूच घेवन येयलो चिंतना घेवन येयलो एक आपणाची चिंतना घातली ताचे मनांत कोणाच्या इवेच्या मनांत चिंतना घेवन आयलो म्हणजे उतरां घेवन येयलो विचार केलो That is the only weapon he has. तें जाण आसा ही चिंतना हें उतर देवसराचें एकूच जाण आसा हात्यार देवसराचें चिंतना And when we listen to the word of Satan and when we meditate on it, and now we have become a slave to him. आनी जे मेरेन हांव ही देवसराचीं उतरां घेता म्हज्या मनांत आनी हांव ही घेता आनी उतरां त्याच मनाची घातलेली ती उतरां तीच नियाळटा तेन्ना हांव ताका ताच्या हातांत पडटा If you see the parable of the prodigal son, the younger son, he saw the world. The world was full of pleasure. Satan was giving him suggestions. See, in your father's house, you cannot enjoy, you cannot drink, you cannot live a merry life. You are missing something. You are not enjoying the pleasure. He was only giving him suggestion. You don't have freedom in your father's house. But see the world. The world is full of joy and enjoyment. Satan was only giving him suggestions. वेचीक पुत्राची आमी काणी आयकता थंयसर कितें मेवता आमकां धाकटो पूत ताचो धाकट्या पुताची देंवचार येता आनी सांगता अरे बाबा तूं तुज्या बापायच्या घरान आय हांगा कांय तुका एन्जॉयमेंट मेवना तुका खुशालकाय मेवना तुका बरो सरो बरो व्हडले नाच आनी ज्यो वस्तू संवसारांत आसा त्यो कांय बऱ्यो वस्तू त्यो करून तुका मेवना अशें ताका येवन सांगतालो सजेशन दिल्लें कोणाक देंवचाराक So, when Satan gave all those suggestions, the prodigal son started to think upon it, meditate upon it, desire it, and he saw the world is really so beautiful and I'm missing it in my father's house. वो वेचीक पूत जेन्ना हें देंवचारान तेज्या मनांत घातलें अरे बाबा तूं कितें करता हांगासर हांगा कांय ना भायर काय बरें आहा बरें बरें मौज आहा भायर आहा हें तो त्याच्या मनांत घेतलें वेचीक पुत्राक ते नियाळूंक लागलो आनी तो स्टार्टेड मेडिटेटिंग Yeah, he started thinking, yes, really, see, they are great. dancing, they are having I relationship, great. they are drinking, they are living very happily. भायर काय बरें It's giving pleasure. The flesh. काळजाचे अंतरे म्हजे काळजाचे म्हजे कुडीचे मंडोळ्यो म्हाका पाडूंक लागल्यो काय बरें तें अशें तो मनांत चिंतूंक लागलो But you don't have that.
enjoying. See, you're not enjoying. See how happy the world is. You're not enjoying. You're all discipline, all timing, all work. हालेलुया. कितें म्हणटा देवसा तेंचे तकलेन घालता तो हे आमचे तकलेन घालता आसतलो न्हू मीन्स यू मीन टू से हियर ऑल्सो लायक हांगा सगळे Yeah. डिसिप्लिन घोडेक त्या वेचीक पुत्राचे एका डिसिप्लिन आहले आसलेले पांयान ताचे डिसिप्लिन घातलेले आसलेले तशें आमी तुमकां डिसिप्लिन घातलेलें आहा सकाळीं 5:30 उठपाचें सोम मागणी करपाचें हें कितें तुमकांय देवसा तुमचे तकलेन सांगता आसतलो बगर कितें रे सकाळीं फुडें उठ मागणें कर बगर मागणें कर कितें रे कांय ना हांगासर चला You have seen a rat trap. तुमी रातेर मुद्राक लाटेर मांडटा तो What do they put inside the rat trap? कितें घालता हे लातेरीन कितें घालता ह्या मुद्राक घोट ट्रॅप करूंक जाल्यार म्हणजे तेका कर घालूंक जाल्यार बंद उडोवपाक What they put? They put something tasty for the rat. जे रुचीचें पळय तें घालता न्हू भितर कितें तें It may be a coconut, it may be a dry fish, something which is very attractive, something which is very desiring, something which is, attracting the rat to come and eat it. मुद्राक जें कितें बरें लागता जें ताका रोखडेंच ओडून वतलेलें वास तो घोडेक हाऱ्याचो वास कसलो वास जें ताका म्हणजे ताचें मन धन त्या कातलेचेर हाऱ्याचेर जें ताका ओडटलें ताका जर तें घालता आमी न्हू Yes, and what is the purpose of that food? Is it really kept there to fulfill its desire, or it is kept there to trap the rat? व्हेरी इम्पॉर्टंट आवय आयक हें घातलां तें आमचें मन कितें घालपाक ताका तेजें पोट भरपाक ताका हें करपाक ताका कसान उडोवपाक भितर पळय मन कितें आमचें वॉट इज आवर मायंड न्हू आमचें मन कितें तें हेका घालपाक लातेर तो भास घालपाक ताका बंद उडोवपाक ताका भितर घालपाक त्रासांत घालपाक ताका म्हणजे मारपाक It is the same way sin and pleasures in this world. Satan is actually trying to show you it is very attractive, but it is a trap for you to be trapped by the evil one. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ते म्हणटा तें जशें तर आमी घालता हें हुंदराक आनी बरें दिसता हुंदराक तेच भाशेन आमी हुंदरा भाशेन घोडेक आमकां दाखयता भायर इल्लो तंबाखू It gives you pleasure. It will take बरो you high. वाडाचो काजूचो बरो दिता बरो जाता ज्यो वस्तू आमकां ज्यो हेंच न्हू सोरो आनी कितें कुडीच्यो वंडवण्यो ज्यो आमकां दिसता त्यो कितें दिसता आमकां की हाचे वरवीं तितून भितर कितें आहा भायल्यान बरें दिसता तें म्हणल्यार भितर कितें करता आमकां देवसराची एक मांडणी कितें करपाक आमकां ट्रॅप करपाक पाड करपाक आमकां निसंडण करपाक आमची That is what happening to the prodigal son. Satan was suggesting him, giving him thoughts that the world is very attractive. हेच वेचीक पुताचे मनान ह्या देवसरान घातलें आनी सांगलें भायर काय बरें आसा रे हांगा तूं कितें करताय वच भायर The rat gets into the trap and it will start eating the food, enjoying. हालेलुया कितें करता नीर कितें करता भितर बरो हितून तें उक्तें आसता न्हू दार उक्तें करून वयचें पडटा ताका ठाक करून भितर वयचें पडटा आनी तो कितें करता हाऱ्यान तें बरें उमेदीन खाता सारको तो इतलो भूल जाता हाऱ्यान कितें जाता he gets so much involved in It will those be pleasures enjoyed. आवय So tasty. म्हणजे सोऱ्यान आनी कितून आनी इडयेनी आमी कितले आनी कसले हितून इतले भूल जाता इतले भुलता की तो दुसरें सगळें विसरता तो खुदून पडला पळय तो भितर It happened with the prodigal son. He was enjoying. When he went out from his father's house, like how the rat was enjoying the food, he was enjoying the world, the pleasure. He was so happy, joyful. एक भाशेन हो वेचीक पुत्रूय भायर वतकूच संवसारान गेलो तो पयशे घेवन सगळे दुडू घेवन आनी खुशाल बरीत आसलो हें खुशाल बरीत म्हणजे बरो पियोन तितून इतलो हें जाल्लो भूल जाल्लो ह्या आपल्या
सेव ना, कसलो उगडा सेव ना, घराचो उगडा forgot his father, everything. सगळे विसरलो तो. He wanted to come out from his father's house. He doesn't want, because sin will separate you from from God. पातो कितें करता? पातो कितें करता? तुज्या मोगाच्या वयलो तुका पयस काडटा. पातो तुका पयस दवरता. सगळ्या बरेपणांतलो तुज्या गोंयच्याचो तुज्या मोगाच्याचो पातो कितें करता? पयस करता. कितें करता रे पातो? तुमकां पयस कशें गेल्ले न्हू? सोऱ्यान कितें गेल्ले? पयस गेल्ले न्हू? You cannot be in communion with God and sin. No. Whenever you want to commit sin, you want to get away. You want to go far away from God. जेन्ना तूं पातकान आसता तेन्ना न्हू तूं बापाच्या ओ मोगाच्या सोशिल्लो पयस वेताय. ओ देवाच्या सोशिल्लो पयस वेताय. पातक जालें की ना तूं पयस वयता. जे पातक तुका पयस करता. God will not leave and go. We will leave him and go. पळय आमकां समजता की पातक करतकच देव आमचेर बेजार आसा म्हणून आनी देव आमचे सोशिल्लो पयस वेता म्हणून. देव पयस वचना म्हणल्यार आमकां हें पातक पयस करता. पातक सांगता कितें? ना रे देव बेजार जाता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 But after he enjoyed, he came to his realization. Now he is in a trap. He is trying his best to come out from sin, from his addiction, from the bondage, but there is no way that he can escape. या घुलवण्यान आसलो तेन्ना तो वेचीकूत तो तितून घुल जालो आनी तेका देरेबेत पडून येयलें की अरे बाबा हांव खंयसर आसा. जसो तो उंदीर भितर आसता आनी तेका त्या खाऱ्या खावंक इतलो भूल जाता. देरेबेत कळटा की तो कोण जाला म्हणून. तसो तो वेचीत कुत्रूय. वेचीत कुत्राकूय कळटा बाबा हांव खंयसर आसा, खंयसर पावलो हांव कितें करता. तेन्ना तेका कळोन येयलें अरे बाबा हांव वायट वस्तू करता म्हणून. Sin will make you a slave. आता तुका एक गुलाम करता वस्तूचो वायट वस्तूचो गुलाम करता. You know, slave means what? You are in control of something. Some other force is dominating you. Even though you want to come out from it, that sin is captivating, is pulling you, and it is forcing you to do something which you don't want, which you want to come out from that. गुलाम जावप म्हणजे न्हू जी वस्त You wanted to come out, but that force is keeping you. You want to come out from the addiction, but the thoughts are tormenting you. Satan, the sin, the nature, the sin in you is actually tormenting you. जी वस्त म्हाका करूंक नाका पळय ती न्हू हो गुलाम जातकच कितें करता म्हाका ती वस्त परतून तेंच करूंक आपयता. ह्यो एक जाण आसा एक फोर्स कसो जो म्हाका बगर आनी बगर त्या वस्तूची वत्ता त्या वायट वंडवण्याची वत्ता. म्हाका सोडूंक जाय, म्हाका करूंक नाका. सोरो केन्ना तुमकां वायट जे कितें करताले तुमकां तें करूंक नाका अशें कशें दिसतालें न्हू तुमकां जायते फावटी. पण कितें करता तें तुमकां ओडून वता. तुका नाका अशी तरी पूण हो सोरो हें वायट सगळें तुका ओडून वता. Earlier, you wanted the pleasure, you committed. But now, even though you wanted to come out, you couldn't. पयलें कितें आसलें म्हाका वंडवणी आसले म्हणून म्हाका तें बरें लागतालें म्हणून म्हाका बरें कुशलकाय येतलें म्हणून आमी गेलेले आनी आमकां जाय आसलें. ह्या हितून पडलें म्हणटा गुलाम जातकच न्हू त्याचेर आमकां जेन्ना जर आमकां सोडूंकूय जाय. तुमच्या जिवितान दिसता हांवें जाल्लें आसलेलें जायते जाणां नाका जाला नाका रे सोरो आमकां. बट तरी पूण हें आमकां कितें करता परतून आनी परतून ओडून वता. तुमकां जाता आसलेलें न्हू परतून आनी परतून नाकाचें दिसता म्हळ्यार व्हरता परतून वताले आतां वचना. This is how, not only you, everybody, including me, everybody Yes, okay. have become a slave to sin. हें सगळ्यांक हें तुमकांच न्हय हें सगळ्याच्या जायत्या जाणांच्या जिवितान जाता हें. And that is why our Savior has come to save us.
You cannot overcome with your strength. You are already a slave. I cannot overcome with my strength. I am already a slave to sin. But that is why the Savior has come to save you and me, not by our strength, but by the power of the Holy Spirit. आमच्यान ह्या गुलामपणांतलो भायर सरप आमच्या वस्तूंकी जायना. आमी ट्राय करतले आमकां आमचे सोबतेन आमच्या वील पॉवर म्हणटा पळय तातून म्हळ्यार तें जायना. देखूनच जेजू आयला. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हणजे जेजू आयला. आमच्या वस्तूंकी जायना देखून जेजू म्हणटा हांव आयलो. या गुलामपणांतलो तुमकां सोडोवपाक हांव आयला. God is not asking you to come out from your sin. You come out by your strength. No, God is saying, I will give you that strength and ability to come out. देव तुमकां म्हणना भायर सरात रे, भायर सरात, तुमी भायर सरात तुमच्या आदारान, तुमच्या हातून. अशें म्हणना देव म्हणटा, जेजू म्हणटा हांव तुमकां दितलो बळ. The prodigal son came to his sensation. He made a decision. I'm going to my father. That's all. He didn't do anything else. वेचीक पुत्रान एकूच निर्णय केलो, हांव म्हज्या बापाच्या घरांत परतून वेता. Satan will deceive you only when you go out from your father's house. As long as you are in the father's house, Satan cannot deceive you. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवचार तुका तुज्या देवाक सोडशिल्लो, तूं जर तो देवाक सोडशिल्लो भायर वेतलोय, देवाच्या उतरांतलो, देवाच्या वाटेंतलो भायर सरतलो, देवाच्या घरांतलो भायर सरतलो, तेन्नाच सैतान तुका त्रासान घालतलो. जोतर भितर Yeah, Satan cannot deceive. जे मेरेन तूं देवाच्या म्हणजे मागण्यान देवाच्या घरांत आसतलोय, म्हणजे मागण्यान आसत ते मेरेन तुका सैतानाक तुका आक्रमण करूंक जावचो ना. When the younger son, the prodigal son, went to his father, he was still stinking. He was still having, he was full of dirt. जेन्ना वेचीक पुत्र घराक येता तेन्ना तेका तो दुकराचो हें करतालो, दुकराचो सांबाळ करतालो. कितें सांबाळ करतालो पास्कू? तेका विचार कोणाचो सांबाळ करतालो? तेका विचार कोणाचो सांबाळ करतालो? दुकराचो सांबाळ करता. वास मारतालो तेका सगळो, वास मारतालो. तरी पूण तो He was stinking. म्हणजे तेका सगळो वास आसलो, ह्या पातकाचो सगळो वास आसलो. तरी पूण तो आपल्या बापायन तेका घेतलो. ही वेंट टू हिज फादर, म्हणजे तसोच तो गेलो ताच्या बापायशी, असा तसोच गेलो. Don't worry about your weakness. Don't worry that you are dirty. Don't think that you are, you have messed up everything. Don't worry. Come to the Father. सो हेच भाशेन जसो वेचीक पुत्र गेलो तशेंच तुमकांय म्हणटा तुमी वचात, आसा तशेंच वचात, तो तुमकां घेतलो. He destroyed all the resources which the Father had, which the Father gave him. जी ग्रेसकाय घेवन गेलो वेचीक पुत्र, ती सगळी काबार केली ताणें. I think, even we did the same. We have destroyed God's resources. देवानी जे आमकां जायते बरें जिवीत दिल्लें, बरेंपण दिल्लें, तें आमी We वगडायलें. destroyed our family. We destroyed our health. We destroyed our peace. आमची फॅमिलीक आमी वगडायली, आमची भलायकी वगडायली, आमची शांती वगडायली. But God is saying, come as you are. हालेलुया. म्हणल्यार देव म्हणटा यो म्हजीशी यो, आसा तसोच यो तूं म्हजीशी आतां. You cannot overcome your weakness. I am there to help you. तुज्याच वस्तोंगी तुका ही तुजी असक्ताय पयस करून दवरचें ना. म्हळ्यार म्हज्या आदारान, जेजू म्हणटा, देव म्हणटा म्हज्या आदारान. But if you are far away from me, I cannot help. बट तूं तर म्हज्या सुशिलो पयस आसाय जाल्यार म्हाका तुका आदार दिवंक जायना. हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. See, you may be confessing the scripture, but in your heart, are you close to Him or far away from Him? तूं घडयेक उचारीत राय,
देवाची उतर, पण तुजें काळीज तर आनी तुजें मन जर देवाशी ना जाल्यार तूं कसलोच फायदो ना. God, Jesus, is a person. He's a person. If it is a person, why do you speak to him like a machine? Speak to him as a person. Have a relationship with him. Praying is not only one side, it is two sides. When you speak, he will also speak back to you. हालेलुया. Hallelujah. ह्यो मनीस जालो म्हणटा जेजू. मनीस जालो. कितें करपाक? संबंध जोडपाक. म्हणजे एकामेकाशी उलोवंक जाता पळय तसो. संबंध जोडपाक. मनशे भाशेन तो आयकता. तूं कितें उलयता तें तो आयकता. जेन्ना तूं उलयता तेन्ना देवाचें तो आयकता आनी तूं मागीर देवा कडल्यान परतून आयकता. संबंध, रिलेशन म्हणजे तूं उलयताय आनी तो मागीर वय म्हणटा तो म्हाजेशी उलयता. असलो संबंध म्हणजे दोन इश्ट एकामेकाशी उलयता तशें जेजू आनी तूं. And how will I have this relationship? How will I know a person? Everybody has a different character. Everybody has different nature. In the same way, God also has a character. God also has a nature. तशें दोन इश्ट आहा तांकां दुसरो स्वभाव आहा. एका कॅरेक्टर दुसरो. सिरील तो एक आनी आमचो प्रभा आहा. तेंचे दोग जाणांचे मन ते उलयता म्हळ्यार तांचे नेचर दुसरो. म्हणजे स्वभाव दुसरो, ताची वागणूक दुसरी, ताची चाल दुसरी भाशेची. बट आमकां खबर. Everybody has a nature. In the same way, God also has सो a हे character. भाशेन तुमचो स्वभाव आहा. तुमी अशें तसो जाणा मरे तो बरो, तो बरे भाशेन काम करता, हें करता. तशेंच न्हू हो स्वभाव एकल्याचो. तसोच देवाकूय एक स्वभाव आसा. So when I have a relationship with Him, I will come to know His nature and His character. जेन्ना प्रभा आनी सिरील ते एकामेकाशी जायते उलयतात, एकामेकाक सदमतात, तेच भाशेन आमी जेन्ना देवाशी उलयतले तेन्ना आमचो देवाचो संबंध तो कसो, तो कोण, तेणें कितें करूंक जाता म्हाका ते उगडापें जातलें. And I will know His nature only through the Word of God. आनी म्हाका देवाचो स्वभाव, देव कोण, देव कसलो, देव भिरांतीचो, देव मार मारता, तो कितलो मोगाळ, तो कितें करता, हें आमकां शेपायन सांगलां ते भाशेन तें फायदो ना. तें आमकां कळटलें देवाच्या उतरा उदेशी. देव कोण, ताचो संबंद जर आमी जोडूंक जाय, जसो मनशांनी उलोवन संबंद जोडटा तसो देवा कडेन तो संबंद जोडूंक जाय. हांवें फकत देवाच्या उतरा उदेशी. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 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 Yes. This was just an introduction. Now we are going to go into the word. आतां आमी हें जें गरजेचें पळय तें देवाक सोदमोंक जाय जाल्यार आमी उतरा उदेशी सोदमोतें देखून आतां आमी देवाच्या उतराशी वचोया. Please give Genesis 3. Genesis 3. This one Genesis 3. So we are going to see how the first Adam was tempted by Satan and he fell into the trap. And we are going to see how the second Adam, Jesus, he was also tempted. आमी हांगासर पळयतले ह्या उत्पत्तीच्या वाचपान तिसऱ्या अवस्थेपरान कसो आदाम आनी ईव कशी देंवचारान ताका धाडली आनी ती कशी त्या भासाक देंवचाराच्या सांपडली पळय ती. आनी हो पयलो आदाम, दुसरो आदाम जेजू येवन आमकां ह्या भासांतली कशी सोडयली पळय ती आमी शिकतले. हें गरजेचें, हें मुळावी शिकोवणी. The Son of God himself was tempted. What about you and me? सो तर जेजूक तर ह्या देवाच्या पुताक तर धाडलो
ताळणी हाडली आमकां देंवचार कित्याक ताळणी हाडचो ना? Temptation is not sin. So, Jesus himself was tempted. जेजूक ताळणी आयली, ताळणेन देंवचारान ताळणी हाडली And Jesus overcame the temptation. आनी जेजू ह्या ताळण्या वयर जैत व्हेले. जेजून ताळण्या वयर जैत व्हेले. The second Adam. But the first Adam ह्यो आदाम आसलो दुसरो आदाम. was tempted, but he fell. पयलो आदाम जेन्ना देंवचारान ताका ताळणी हाडली तेन्ना तो त्या ताळण्यात पडलो. पयलो आदाम. Temptation is not sin. ताळणी म्हणल्यार ताळणी येवप म्हणल्यार पातक न्हय. Because even Jesus was tempted. आतां तुमकां सोऱ्याची ताळणी येता घडीक आसतली ते पातक न्हय. But जेजूकय ताळणी आयली. are you going to get into the temptation, or are you going to overcome the temptation? हे जेन्ना ताळणी येता घडीक कसली कसली ताळणी येता आमकां. आतां न्हिदपाची ताळणी येता. न्हिदपाची ताळणी येता तुमकां न्हिदोंकशें दिसता मातशें. घराचो उगडास येता आनी कितें तरी मन म्हाका आनीक जर वता. ही ताळणी देंवचाराची. कितें कितें सांगता म्हाका ही ताळणी देंवचाराची. हे ताळणेन ताळणी येयला ती झेम येयला म्हाका. हांव ती झेमे म्हणून झेमे तुका म्हाजे वयर अधिकार ना. स्लीप यू डोंट हॅव पॉवर ओवर मी. दिस इज अ टेम्पटेशन. सो इफ आय एम सेइंग स्लीप यू हॅव नो पॉवर ओवर मी. हातून थोडे जर पडले गेले तर झेमोंक जाल्यार तूं पडलो देंवचाराचे ताळणे. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Is it boring? No, it is very interesting. Is it? I feel it is very interesting. म्हाका दिसता की हें चड चड गरजेचें आमकां. म्हाकाच जाल्यार बरें दिसता हें सारकें. God is teaching us the truths, and the truth is setting us free. हें देवाचें उतर सत आनी हें सत आमकां आयज सगल्या ताळण्यांतले वायटांतले सुटावे करतले. Hallelujah. Hallelujah. There is nobody in this planet Earth, any man who has not committed sin. Everybody are slaves. It is only Jesus Christ who overcame sin. And he is Hallelujah. teaching us how to overcome it. कोणूच ह्या संवसारांत ना. संवसारांत आयलोलो आदी जेजूक कुशीक काडून जो ताळण्याक आनी पातकाक सांपडोंक नासलो पळय तो पातकान पडोंक नासलो पळय तो सगळे आमी पातकी. सगळे आमी पातकी. कोणूच ना. एकलोच जेजू जो पातकान पडोंक ना पळय तो. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yes. Shall we read second, third, and fourth? And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the tree of the... Okay. See, God has given a promise to Adam that you shouldn't eat the fruit of this tree, the tree of the knowledge of good and evil. देवान आदामाक सांगलेलें हें फळ खा नाकाय. हें फळ खा नाकाय आनी हे फळान आसा जानवाय आनी Knowledge of good and evil. The name of the tree is not apple tree. The name of the tree is the knowledge of good and evil. Knowledge of good and evil. हे झाड म्हणटा आपोलाचें झाड खाल्लें. आपोल खाल्लो म्हणटा तें न्हू झाड. ह्या झाडाक नांव आसलें जानवाय आनी Many of them think it's बरें apple. आनी वायट. बरें आनी वायट. Knowledge of good and evil. हय. बरें आनी वायटाची जानवाय त्या झाडाचें नांव आसलें आनी ह्या झाडाचें फळ खावंक नाका म्हणून सांगलेलें. Praise the Lord. Praise the Lord. I used to ask the Lord this question, Jesus, why did you keep that tree? If you would have not kept, I would have not been in this mess. Why did you keep the tree? Why did you say not to eat? If you would have not said, Adam would have not committed sin, then I would have not been in this mess. देवाक आदामान म्हणूंक जातलें आसलें बाबा तुवें झाड तर घातलें कित्याक थंयसर? Why you have put the If the tree is not there, Adam would have not committed sin. कित्याक झाड कित्याक घातलेलें देवा? तुजें झाड नासलें जाल्यार आदाम वडीक पातकान पडपाचो नासलो, पातक पडपाचो नासलो. Then why did you keep? If you would have not kept the tree and if you would have
Adam would have not sinned. If Adam would have not sinned, I also would have not sinned. Because sin came from Adam. We would have Sin nature came. See, we commit sin not because, because of committing sin, we are not becoming sinner. Because we are sinner inside the nature, we are committing sin. Because, not because I'm coming and killing you, I'm becoming a murderer. Because I'm a murderer, I'm coming and killing you. My action of sin is not making me a sinner. The sinner in me is making the action of sin. Means when I was born itself, I had the nature to sin. That is why I'm committing sin. The sin came from Adam, for example. Okay. There is a cage. Okay. Yes. आम्ही म्हणलेले घोडे बाबा देवा तुवें कित्याक घातलें तें झाड तर तुवें घालूंक नासलें जाल्यार तो पातकान पडपाचो नासलो आनी अशें आमी सगळे पातकान पडपाचे नासले आमची स्वयंमूच जें आसा न्हू स्वयंमूच पातकाचें स्वयं आमच्या भितर आसा घातलेलें आहा कित्याक आदामान पातक केलें देखून सो हे पातकाचें स्वयं आमचे भितर आसा. So sin nature, for example, there is a cage and there are two birds. When the bird lays egg, where is the egg? Inside the cage or outside the cage? पळय एक हें उदाहरण म्हणटा एक तर केज आसता केज म्हणजे पिंजरे आनी पिंजऱ्यान तर एक A pair of birds. Pair of birds. एक सुकडी आसा आनी ताणें तांतीं घातलां तितून हें तांतें The egg is inside the cage, not outside. हें तांतीं घातलां भितर न्हू तें भितर आहा भायर आहा भितर आसा न्हू केजीन तर तांतीं घातला जाल्यार हें तांतें केजीन भितर आसा. In the same way, when Adam and Eve committed sin, we are born from them. So we are born with sin. Sin nature is in us. सो जशें तर तांतीं आदाम आनी इवेन पातक केलें तेन्ना तातूंतल्यान आमी येयला न्हू सो हें पातक ताणें केलां म्हणटा आमकांय पातक लागलें. We all have, when we are born, that's why David said, my mother conceived me with sin. Means what? When I was born itself, I have the tendency, the nature to commit sin. That is why we commit sin. देखून दावीद म्हणटा म्हजे भितरूच पातक आसा आवयच्या कुचप्यांच्यान हांव भायर आयलां ते पातकांच्यान भायर आयलां देखून म्हजे भितर हें पातकाचें स्वयं भितरूच आसा म्हज्या. Everybody have the nature to sin inside. सगळ्यांक हें स्वयंूच न्हू भितर आसा हें पातकाचें स्वयं आमचे भितर आसा तें पातक करपाचें. But when we accept Jesus Christ, we are born again. The sin nature is taken away from our spirit and his nature is put inside us. Hallelujah. 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 कोण म्हणटा जे मेरेन आमी जेजूक आमचो सोमी आनी धोनी म्हणून मानून घेता तेन्ना हें जेजूचें स्वयं आमचे भितर येता जेजूचें स्वयं देवाचो आत्मा आमचे भितर येता आनी हें जें पातक करपाचें आहा तें आमकां दमावन उडयता तें मारून उडयता. जेन्ना आमी जेजूक आपणायता पळय तेन्ना जेजूक भितर घेता तेन्ना आमचें पातकाचें स्वयं आमी मारून उडयता. Hallelujah. 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 I'll come back to the tree. The tree was kept there because God has created us with freedom of choice. We can either live accepting God or we can live our life choosing our own, either life or death. God is not saying you have to worship him. God has created us, we can either worship him or we can go away from him. If he has given us the option, then he has to give us the option to go away. So the tree is kept, either I can obey. If the tree is not there, I will not have an option to obey or disobey. So the tree gives me an option, I can now obey or disobey. झाड घातलेलें कित्याक देव आमकां फ्रिडम दिता एक तूं बरें ओ वायट कितें बरें ओ वायट तें चूज कर म्हणटा तो तूं तर बरें चूज करतलो जाल्यार Even today, God has given us the freedom of choice. तर आमकां हो एक चॉयस दिल्लो आसा चूज करपाक कितें करूंक जाय तुका बरें चूज करूंक जाता वायट चूज करूंक जाता देखून तें झाड तें बागेंत घातलें तांकां चूज करपाक ताणें चूज करूंक जातालें जें खावंक नाका जाल्यार ना म्हणूंक जातालें वो खावंक जातालें ताणें कितें
आमी कितें खाल्लें तो म्हणजे वायट खाल्लें आमकां दिला आमकां अधिकार दिल्लो आहा तुका जाय तें कर तूं बरें जाय जाल्यार बरें विचून काड म्हळ्यार संवसारांत वस्तू आहा त्यो वायटूय आहा बऱ्यो आहा तुका जाय तें चूज करपाचें तुवें God is not forcing anybody. From कोणाक the तो फोर्स कोन्ना मशीन वरे ओ तें कोन्ना काय तें कोन्ना तो फोर्स कोन्ना तुका From तुका चूज तुका तुका अधिकार आसा कितें करूंक जाय तें From the beginning, He has given the freedom of choice. I get it. परंपरांतूच ताणें आमकां एक अधिकार दिलो आसा कितें जाय तें बरें वायट विचून काडपाक Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That is why God kept the tree there. Now I have a choice. I can obey Him or disobey Him. ह्याच कारणाला लागून आदाम आनी इवेचे जे बागेंत तें झाड जानबायेचें झाड बरें आनी वायट विचून काडटा तें जानबायेचें झाड त्या बागेंत घातलेलें Praise the Lord. तांकां चूज करपाक What is Satan coming and tempting Adam and Eve? Exactly what God spoke to Adam. Exactly he takes that and he comes and speak against what God spoke. जें कितें देवान आदाम आनी इवेक सांगलेलें तीच उतरां घेवन देवाचीच उतरां घेवन हो सोरोप हो देवसार आदाम आनी इवेक नाडूंक येता Give verse 1. पळय 3. It's already in chapter 3. Verse 1. हावेसवो 3 Genesis 3:1. वोड 1 हावेसवो 3 वोड 1 उत्पत्ती See the fourth line. And he said unto the woman, you have God said, did God say, you shall not eat of every tree of the garden? See, he's coming and speaking exactly what God spoke. Satan comes and speaks to you exactly opposite to what God speaks to you. पळय देवसार अशें म्हणटा सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सगळ्या रानवटी जनावरां मदें Every tree. बागेंतल्या सगळ्या झाडांची फळां हांवें नाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलें तें म्हणजे हीच देवांची उतरां म्हणलेली ती मातशी बदलता Yeah, he changes. He's not saying, Jesus said, पळय दिसता ती सेम म्हळ्यार मातशें ऑपोजीट करता कारण ही सगळ्या झाडांची काय जाता तो देवान सांगलेलें कितें एका झाडाची म्हळ्यार तो काय बरें बदलता आनी भितरूच कांयच कशें कळनासतना येता सांगपाक give verse 4. चवथो वर्स 4. Then 5. 5 And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. God said, when you will eat, the day you eat the fruit, you will die. But what is Satan saying? You will surely not die. देवान कितें सांगलेलें God said that she will not die. God said, the moment you eat the fruit, you will You will die. die. But Satan is saying, the day you eat the fruit, you will not die. पळय देवान सांगलेलें जेन्ना तर तूं हे मेरेन हें तूं फळ खावचें ना तेन्ना मरची ना देवान म्हणलेलें म्हणल्यार जेन्ना तूं हें झाडाचें फळ खातलें तेन्ना तूं मरतली देवान म्हणलेलें बट सोरोपेलान सांगता कितें तूं मरची नाय तुका कांय जावचें ना यू विल नॉट डाय तूं मरची नाय So every time you receive the word of God, for example, you are saying, I will overcome evil with good. It is the word from God to you. But Satan will come and say, you cannot overcome this temptation. He will speak exactly opposite to what the Lord has spoken to you. आतां आमी म्हणटा न्हू बऱ्या वरवीं हांव वायटाचेर जैत वतलो बट देवचार्यान सांगतलो कितें अरे जायना रे तुका बऱ्या वायटाचेर जैत व्हरूंक जायना देवचार येतलो आनी सांगतलो बऱ्या वरवीं वायटाचेर तुका जैत व्हरूंक जावचें ना You are saying, I'm the body of Christ. Satan has no power over me. This drugs has no power over me. But you think this drugs, this sin has power over me. Satan comes and gives you thoughts exactly opposite to what the Lord has spoken to you. आमी म्हणटा हांव जर आसा जेजू क्रिस्ताची कोट आनी सैतानाक आनी वायटाक आनी वायट ड्रग्साक आनी असल्या वायट गुणांक म्हजे वर अधिकार ना म्हळ्यार देवचार कितें सांगता
सो देव सांगता तेतून I tell you, every time you speak the word, listen the word, study the word, Satan will immediately come and give you suggestions exactly opposite to what you have received. जे मेरेन तुम्ही शिकतात न्हू देवाचे उतर तुम्ही म्हणटात ते मनान नियाळटात ते काळजान घेतात तेन्ना देवचार रोखडोच येतलो आनी सांगतलो ना Please, दुसरे भाशेन सांगतलो verse 5. For God do know that in the day you eat therefore, then your eyes shall be opened, and you shall be as God. You shall be like God. Satan is saying, when you eat this fruit, you will become like God. होय देवचार कितलो शाणी देवान कितें सांगलेलें आदाम आनी एवे जे मेरेन तूं हें खातलो तेन्ना तूं मरतलोय बट देवचार कितें सांगता तूं जे मेरेन हें खातलो तेन्ना तूं देव जातलोय. See, when Satan comes and gives suggestion, we keep thinking, keep pondering on it. He was thinking, oh, if I eat, I'll become like God. See, when Satan comes and says, you see, if you enjoy this, you will get this, get that. Oh, I'll get that. Oh, I can enjoy it. Oh, I'll become like God. म्हाका आमच्या जिवितांत सारक्या जिवितांत आमकांय जायते फावटी येता देवचार अरे तुमी हें केल्यार तें केल्यार ती वस्तू केल्यार बरें संतोष मेळटलो तुज्या भितर बरी खुशालकाय येतली आं ज्यो नाका जालेली वस्तू कुडीच्यो वड्डावण्यो वो सोरोप येता तेन्ना ओ कितें करता तोच गो सांगतलो कितें तुका बरें जातलें रे यू विल से दॅट इट इज गूड नो He means start thinking on it, pondering on it, सजेशन meditating on it, देवचार होय believing it. भायर सरून हांगा गेल्यार ह्या घरांतलो भायर सरून गेल्यार बरो रे तूं 6 म्हयने जाला रे तुजे 6 म्हयने जाल्या तूं कित्याक रावता रे भायर सरून गेल्यार आनीक तूं जोडटलोय बरें जोडटलोय तो डिगंबर येयलो आनी म्हणूंक लागलो कितें जालें म्हजो राखण दितलो म्हाका. Okay. There was boy who came and the devil deceived him. Okay. Deception. He said like we went, now who is going to give me this, that is asking. In the same way, devil must be telling them also 6 months are over, man. What are you doing here? You have to go and work. You have to look after your family. You're okay. Yes. Come out. Yes. And what Satan says is exactly opposite. See, Genesis 1:27. Please take Genesis 1. जेनेसिसचे उत्पत्तीचे हे 1:27 वडीर अशें म्हणटा. Like how you said, the boy, we will see what God said and what Satan says. तो हांव वाचता पळय देवान आपल्या सारक्याचो चॅप्टर 1 वर्स 20 देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो आपल्या सारक्याचो. So God already created them in His likeness. But what is Satan saying? If you eat, you will become like God. They are already like God. हालेलुया हालेलुया. देवान कितें म्हणला ह्या देवाच्या उतरान कितें म्हणटा देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचला. देवाच्या सारक्याचो ताका रोचला. कोणा सारक्याचो रोचला आमकां सगळ्यांक देवा सारक्याचो. आनी तितून येवन हेका सांगता कोणाक त्या इबीक सांगतात तुमी देवा भाशेन जातली. देवान तर आमकां देवा भाशेंत रोचल्या आमकां सगळ्यांक कोणा भाशेन रोचला रे आमचे सोय कोणाचे देव कसो दिसता आमचे भाशी आमी जशे आसता तसो देव दिसता. God is different, totally different, looking like us. Yeah. Like us, God is like us, like you know. Yes, He has created us in His likeness and in His image. अच्छा ताचे सोय आसा तशें आमचे सोय. तो ताका कुचल्यो लायतात. पण देवचार अरे तुमी देवा भाशेन जातली हे झाडाचे फळ हाडल्यार तो तुमकां हें केल्यार तुमी बरे जातले भायर गेल्यार तुमी बरे जातले फुडाक तुमकां कितें सांगता But Satan is saying indirectly, you are not like God. देवचार कितें जाता अरे तुमी देवा सारकी आदाम आनी एवे तुमी देवा सारकी न्हू रे देवा सारकी न्हू तुमी. Satan is actually coming and he know what he will do. What God has already given you, he will come and try to prove that God has not given it to you. जे तुमचे कडेन आसा न्हू तें देवचार घेवन सांगतलो बाबा तुमकां
ते तुमचे कडेन ते ना. तुमचे कडेन जे आहा ते वस्तू, हे जी आत्मीक देणी तुमच्या भितर दिला ती देवान, तुमकां जी देवान वेसावांनी भरला पळय ती, जे देवान तुमकां बसायला पळय ते आहा तुमचे भितर, तुमचे फॅमिलीक बरी बरेपण, गिरेस्तकाय हें सगळें आहा तें. देव सांगतलो, देवचा सांगतलो ना रे तुमची कांय ना, तुमचे फुडार पाड, फ्युचर इज बॅड, डेस्टिनी इज बॅड अशें म्हणत रावतलो तुमकां. कांय ना रे तुमची, कांय ना, आहा अशी तुमची आहा, देवान दिला म्हळ्यार हो देव जाल्यार कितें सांगता ना कांय ना. आदाम आनी इवेक सांगले ते भाशेन तुमी देवा सारकिली न्हू, तुमी देवा सारकी जातोली. This is how Satan comes, and he attacks us exactly opposite to what the Lord has said, what he has spoken, and he wants to tell us that we don't have something which God has already given us. हालेलुया. ही देवचराच्यो शाणेपण, हें देवचा शाणी करता आमकां कितें म्हणटा, कांय ना फुडार हांगा येवन तुमचो बरो कांय ना. देव म्हणटा तुजो फुडार बरो आसा, तुका हांवें बऱ्या फुडारा पासून हें केला, तुजो घराबो बरो, तुजो फुडार बरो, तुजें बरें जिवीत जावपाचें, तुमच्या भुरग्याचें जिवीत बरें जावपाचें आसा, तुमचें जिवीत बरें जावपाचें आसा. म्हळ्यार देव सांगता कांय ना, फालतू तूं फेल, तूं मरणाक पावलाय, तुज्या जिवितान कांय जावपाचें ना. हें आमी देवसराची हे आवाज आयकता आनी हो देवसर आमकां एक्झॅक्टली ऑपोजीट सांगता जें देवान सांगलां तें. This is how the enemy is deceiving from the beginning. हें अरंभाकसानूच घडलें, आदाम आनी इवे, तें आमकांय घडटा. His weapons are always bringing suggestions, thoughts exactly opposite to what the Lord has already spoken and given to us. देवसराची आत्यारां कितें, जे देवान आमकां आदी फुडेंच तयार करून दवरलेलें आसता ती बेसांवां सगळीं जी आमकां जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां ही सगळीं बेसांवां मेळ्ळेलीं आसा ती जी आमकां दिलां पळय ती, हो येवन सांगता ना रे, ताजें कामूच देवसराचें ना रे, तुमचे कडेन तुमचो फुडार ना रे बरो. हें ऑपोजीट सांगपाचें देवसराची मांडणी, हें कामूच देवसराचें ना, बरें जावपाचें ना, तुमी बरें आनी जावपाचें ना, तुमकां फुडार ना, हें फकत देवसराचें काम. If he would have said, no, I'm already like the image of God, I'm already like God. If I eat this, I will surely die. The Lord has said, if she would have spoken the word of God, opening her mouth, now Satan cannot again come and keep putting the pressure. Satan didn't come like, with big thing. No, he was coming and putting thoughts. He was coming putting in suggestions. He was coming and putting words. And the more she was taking the thoughts and words, the more the pressure came on her. And then that pressure, that sin which conceived inside her, went into action. She committed the sin, and that sin made her a slave eternally. Eve, Adam and Eve, Not only Eve, because God gave the commandment that you shouldn't eat the fruit to Adam. So when Eve ate, and when she gave it to Adam, both of them ate. And when Adam ate, he's the one who broke the law. He committed sin. And because of one man's sin, because of his disobedience, everybody of us have come into sin. Even though मुळ्ळेले म्हाका देवान सांगलां हें झाडाचें हांव तर खालें तर जाल्यार हांव मरतलीं. हें देवाचें उतर तें तर आयकलेलें आनी हो देवाच्या उतरा वरवीं सैतानाक जर तेणें जबाब दिलोलो जाल्यार ह्या पातकान ती पडपाची नासली. जे मेरेन तिणें सैतानाचो ताळो आयकलो, पोरक्याचो ताळो आयकलो आनी ह्या पोरक्याचो ताळो आयकून स्वत मानलें, ते मेरेन सान जें देवसरान जें कितें सांगलां तें स्वत मानलें, ते मेरेन सान तिचे भितर पातोक भितर सरलें. हें पातोक भितर सरलें म्हणजे कशें सरलें तें, हें बोगोर आनी बोगोर तिच्या मनान वय घाल हांव देवा भाशी जातली, ही चिंतना तेन्ना धाडली. ही चिंतना तिणें मनान घोडयली आनी त्याच्या प्रमाणे ती पावल मारूंक लायले, पातोप करून ती पावली. तिणें पावल मारले पातकाक. आमी तशेंच करता. आमी घोडे आमच्या भितर देवान जी म्हणलेली उतरां तर आमी तर बोगोर म्हणना आनी तें तर आमच्या मनान घालचें ना.
ते मेरेन आमी पातकाक पडले आनी ह्या कारणाक लागून इवेच्या पातकाक लागून आमी सगळीं पातकाच्या फासाक सांपडलीं देंवसराच्या फासाक सांपडलीं. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. All those who are sleeping say hallelujah. सगळे न्हिदला ताणें म्हणचे हालेलुया. सगळे न्हिदला ताणें म्हणचे हालेलुया. सगळे न्हिदला ताणें म्हणचे हालेलुया. कोण हालेलुया म्हणटा तो हात वयर घाला. हांवें कितें म्हणलेलें? जे न्हिदला ताणें हालेलुया म्हणून न्हिदला तुमी सगळे पळय उतर हें तें दीस इज वॉट लिसनींग देवाचें उतर आयकोवपाक. आनी कोण उलयता तें आयकोता? devil who is talking now, God's word is speaking now and another word is speaking to them. It is happening for everybody. Yeah. There is a battle going on in your mind for everybody. But it is your choice. हें सगळ्यांक जाता. कोणाचें आयकोपाक जाय पळय तें. हें आयकोपाक जाय देवाचें उतर ओ देंवचार सरता तें न्हीद रे आयकोवं नाका रे म्हणटा पळय तें. Okay, let's come to Jesus now. Even Jesus has gone through the same situation. Here we see Adam and Eve. आतां पयलो आदम आनी जेजू त्याच तोरिकेच्या ताड्यांनी गेल्लो. आतां पळोवया जेजून कशें कितें केलें पळय तें. God gives a word to Adam and Eve, and Satan comes and speaks exactly opposite to the word, and they believed the word, the suggestion, and they spoke the word, and they committed sin. आदम आनी इवेक देवान एक हें घातलेलें कायदो घातलेलो त्या व्हडाचें हांव नाकाय. देंवचार येयलो आनी हें उतर तें देवान सांगलें तें चोरून गेलें आनी हें चोर देखून आदम आनी ईव त्या पातकान पडलीं. Matthew 4. माथेवाचें सुवर्तमान 4. Matthew 4, chapter 4, Matthew 4, chapter 4. from verse 1. Okay, from verse 1. Yeah. And then, when Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to tempt him, तेन्ना देंवसरान जेजूची परीक्षा करचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका अरण्यांत व्हेलो. I hope. व्हेलो 40 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes. 16. Okay. जेजून Matthew 3, verse 16. Yeah, read, yeah. पळय आयका हें देवाचें उतर मातशें कानार घ्या. कोणाचें उतर घेवया कानार? मॅथ्यू 3 verse 16. अवेस्पर 3 वोडी 16. जेजून स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येता फुडें ओचितूच सोर उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवून येता तो ताणें देखलो. 17 I think 17 is more. 17, yes. 17 घाल 17, verse 17. आनी अकस्मात स्वर्गांत एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजो पूत सगळे आपोर बायचो ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. So in verse 17 we see Jesus is baptized with the Holy Spirit, and the Father is saying, "This is my beloved Son." पळय आयकात जेन्ना सोर उक्तो जालो आनी जेन्ना जेजून स्नान घेतलें त्या वेळार असो बापाचो ताडो आयकोंक आयलो. ओ जावन आसा म्हजो पूत खेरीत आपूर बायेचो. कितें म्हणलें? ओ म्हजो पूत सगळे आपूर बायेचो. ताचेर
कितें आपुरबायेचो हो ताडो देवाचो Whenever the word of God is spoken, whenever we receive the word of God, whenever Lord is speaking to us, immediately Satan will come to tempt. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता जेन्ना हें देवाचें उतर आयकलें तें आमी घेता भितर तेन्ना रोखडोच देंवचार येतलो चोरूंक व्हरोंक हें देवाचें उतर चोरूंक व्हरपाक हें आयकलेलें आनी जें म्हजें काळजांत घातलेलें तें काडून व्हरपाक चोर येता रोखडोच चोरूंक देंवचार. That's what we see Adam and Eve. When God spoke, Satan came and tempted exactly what God spoke. एक भाशेन आमी पयल्या आमच्या आदाम आनी एवेक पळयलें ना जेन्ना देवान सांगलें देवान उलयलें तेन्ना रोखडोच देंवचार येयलो आपणाचें सांगलें आनी तांकां ताळणेंत घातलें. तशेंच आमकांय रोखडेंच जें कितें घेतलां तें चोरूंक येता. Here we see the Father speaking to Jesus, and immediately Satan comes, the tempter comes. Matthew 4:3, the tempter comes, he immediately comes and tempts. What is he tempting? पळय नाट बी रोखडोच येता बातीज घेतलेलो जेजून आनी हें बापान जें म्हणलेलें ताच्या बापान हो म्हजो पूत म्हणलेलें तें आयकलेलें जेजून हें तें म्हणलां भितरूच आसा रोखडोच नाट बी येयलो नाडूक थंयच्यान जेजूक सांग नाडूक येयलो तो रोखडोच येयलो देवान सांगलो एक सांगला भितरूच आहा जें सांगलेलें तें चोरपाक रोखडोच येयलो. What is the temptation to change the stone into bread? Is that the temptation? टेम्पटेशन हें नाडप कितें उड्याचे फातराचे उणे करपाचें तें नाडप तें नाडपाक तें नाडून येयलो तूं कोर म्हणो ती बिलाक दाखोवंक जाय म्हणून येयलो देंवचार शाणी पळय बट तेज्यान आनी कितें गरजेचें आहा. What is the sin in changing a stone into bread? What is there? जेजू कितें तें फातराचे उणे करपाक कांयच न्हय. See, what God said in the previous verse, you are my beloved son. What is Satan tempting if you are the son of God? हें गरजेचें कळपाक. देवान कितें म्हणलें ओ जाण आसा म्हजो आपुरबायेचो पूत हांगा देंवचार येवन सांगता तूं तर देवाचो पूत जालो जाल्यार वयर सारकें न्हू तूं तर देवान सांगलो ताका जेजूक तूं देव म्हजो आपुरबायेचो पूत हांगा हें जाता तूं तर वय तूं देवाचो पूत तूं जाल्यार तूं देवाचो पूत जाल्यार हें कर रे ताका सांगपाक जाय आसलें सांगपाक पयल्या वागेश्वरान सांगलेलें तूं देवाचो पूत म्हणून. Satan will always come and tempt you, saying that you don't have something which God has already given you. हेंच म्हणटा पोत्तून म्हणटा भयण की देवचार रोखडोच येतलो आनी सांगतलो तुमकां जें देवान तुमकां दिलां बेसांवां दिलां जी बेसांवां आहा तुमचो बरो फुडार आहा जाय तें बरेपण जावपाचें आहा तुमच्या भितर पवित्र आत्मा घातला तुमी जाण आसा म्हजी भुरगीं तुमची खरीच आपुरबायेची जी आमकां म्हणटा तें चोरूंक देवचार रोखडोच येतलो आमकांय आमचें सोशिल्लें. But if you see the first Adam and the second Adam, Jesus, when he was faced with temptation, before the temptation, he had a period called preparation. Hallelujah. 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 हें आतां आमचे आदाम आनी इवेचे पयलो आमचो आदाम आनी दुसरो आदाम जेजू. आमच्या पयल्या आदामाची आनी इवेची तयारी नासली म्हळ्यार जेजूची तयारी जाल्ली हो जेजू कितें केलें तयार जावन आयलोलो. Yeah. तयार जावन येयलो जेजू तयार जावन येयलो ह्या ताळण्याचे जैत व्हरपाक. He was baptized by the Holy Spirit. ताका पवित्र आत्म्यान बातिजार दिलो पवित्र आत्म्यान. If we take Chronicle chapter
12, verse 14. Chronicle chapter 12, verse 14. Second Chronicle. Second Chronicle. 12, 14. Ah, yes. And he did evil because he prepared not his heart to seek the Lord. We don't just like that commit sin suddenly. No. We have to prepare our hearts. Yeah. 12, 14. No, just no. Just no. Chronicle. इतिहास म्हणताय दुसरो इतिहास नो समोर no 2 Chronicles what do you say 12:14 index number And he did sin because he prepared not his heart to seek the Lord. Isn't it? 14. सर्वेस्पराची नोंदणी मुखार जे वाईट असले ते ताणे केले. Yeah, he did evil. He committed sin because he didn't prepare his heart. पय पय सर्वेस्पराची नोंदणी मुखार जे वाईट असले ते ताणे केले. ताणे सर्वेस्पराची खोशी जाणा जावन वो सोदूक आपले मन लायले ना. If you are not going to prepare, you will surely do evil. तू तो तयारी करचो नाही म्हणजे तू मागणे करचो तयारी करचो नाही जाल्यार तू या पातान शिवली पडटलोय. तुजी तो तयारी ना तू तो तयार जावचो नाही जाल्यार शिवली जेन्ना नाडून येतले तुका कोण देंवचार नाडून येतलो आनी सांगतलो तेन्ना या देंवचाराच्या फासाक या लातेरीक तुमी सांपडटले शिवर. See, Jesus didn't have sin nature in him. He was holy. But even he was holy, he had to prepare. How much should you and I should prepare so that we will not do evil? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. येजूचे स्वयं पातकी नासले म्हळ्यार तो पातकी स्वयं नासले तेन्नाय तो तयार जालो 40 दीस 40 राती उपास करून मागणे करून ताणें चालले. तो ताणें तर जाचे कडेन स्वयं पातकाचे कितेंच नासले तितले ताणें मागणे केले तयारी केली. आमी कितली तयारी करूंक जाय काय आमी जाय ती तयारी करूंक बरोच आमी ताळण्यार पडना जावपाक कितें करप तयारी करूंक जाय आमी. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. मनोहर आमी कितें करूंक जाय पातकान पडना जावपाक तयारी करूंक जाय. तयारी करूंक जाय. It's different. It's not there? No, it is not done nicely. You know, it is not straight. So you translate Boy, this. and he did evil. ताणे पातक कित्याक केलें? कित्याक ताची because he prepared not this. This heart. म्हणजे ताच्या काळजाची तयारी करूंक नासली. ताणें प्रिपेअर जावन नासलो तो. देखून पातकान तो पडलो. ताणें काळजांसान देवाक सोदूंक नासलो. काळजांसान काळजांसान फ्रॉम द हार्ट रायट Yeah. फ्रॉम द हार्ट. म्हणजे आमी तयारी करता आमी सगळ्यांक मागणी करता आमी सद्दां मागणी म्हणटा काळजांसान करता काळजाची तयारी करता हांव ताका सोदतां सकाळी फुडें येवपाचो हांव सायबन येवपाचो सोम अरे मातशें ब्रश करिनासतना हें करिनासतना गेले आनी What, रावले brother? उबे I didn't understand. No, I am saying no. Husband is reminding Simon is supposed to come at 6 o'clock. Because I am coming. Okay. The heart is not there for God. Because I am coming, rules are put down. Rules. देखून येऊया चल ना जाल्यार नाका. See. ताणें तो
देवाक सोद तेन्ना तूं ताळण्यान पडचो नाय, पातकान पडचो नाय, वायट करूंक पावचो नाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. Seek. Okay. See, we are confessing the word, not that God will do something for me. I am confessing the word not because Brother Simon is forcing me, or I am not confessing the word because I have to do this my duty. No, not at all. I tell you, you confess 100 scriptures by heart, but if you don't love God in your heart, if you are not seeking, there is no use. There is no use. How many scriptures you are confessing is immaterial. God is not going to give you something because you confessed. Your confession of the scripture is not going to change God's heart. Your confessing of scripture is going to change your own heart. हालेलुया, हालेलुया. म्हाका फोर्स केला देखून हांव देवाची उतराची उच्चारणी करता. म्हाका कोणान फोर्सान सांगला, रुल्स घातला देखून आनी हांव न्ही तर देवाची उच्चारणी करीत रावलो कितलोय वेळ, कितले जायते दीस सगळे स्क्रिप्चरी म्हणटा. तर म्हजे तर हांव तर देवाची सोदिना, देवाचे काडीच सोदिना. या 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 स्क्रिप्चरीनी वयर, या देवाच्या उतराच्या वयर म्हाका तो देव मेळ्ळो ना. या देवाच्या उतरान तर म्हाका देव मेळ्ळो ना जाल्यार कांय फायदो ना. Jesus, from his childhood, okay, he was seeking the Father. जेजू न्हू ल्हानसान आपल्या बापाक सोदतालो तो. He was preparing his heart. तो तयारी करतालो, तेजे काळजाची तयारी करतालो. Jesus was just like you and me. जेजू पळय जेजू जेन्ना संवसारान आयलो तेन्ना देव कोण सोडले आनी मनीस कसो आयलो संवसारान. But he didn't have the word like you have, like everybody's hand, the teachings, the CDs, the Bible. He didn't have. हालेलुया, हालेलुया. ब्रदर जॉन्सन बाने सगळे बाबा तेन्ना जेजूक तयारी करपाक बायबल नासलो, इजी मेळोन आसलो, सीडी मेळोन आसल्यो, हें देवाचें उतर मेळोन आसलें, बरोवन घरा व्हरोन दिनासलें, घरा कितले सीडी आमी दिता, हें कांय नासलें ताका तयारी करपाक. Jesus was never, not given the white book to confess every day. No. कांय नासलें हो वायट बूक, हे बूक कांय नासलें ताका. But how did he study the word? Only when he goes to the temple, he can take the word of God and study. Whatever he studied, he goes out and he meditates on it, he speaks on it, he applies it, and he prepared his heart. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. कितें म्हणटा जेजूची नासलें, जेजू खंयसर वचूंक जाय आसलो, देव टेंपलान वचूंक जाय आसलो, तेन्ना बरयले ते व्हडले स्क्रोल्स काडपाक कोणाकूय मेळोन आसले सोंपेपणी ते. जेजूक म्हळ्यार तुका कितें रे जाय हांगासर करपाक. पूण जेजू गेलो, तें वाजलें देवाचें उतर, तें आपणायलें तें. Okay. He took it to his heart. तें आपणायलें, तेचेर नियाड केलो. I'll give an example. Okay. There is a military man. Okay. The military people, the soldiers who are going to war, what will they do? They do practice, training. सैनीक कितें करता? जे आमकां इंडियेचे सैनीक आहा ते सोल्जर म्हणटा ते Preparation. ते तयारी करता न्हू, झगडी कशें झगडोंक जाय पळय ते. Preparation. They will do preparation. तयारी करतात Okay. वरां. What will they do? They will take the weapons and they will train how to use the gun, how to use the knife, how to use the what is that? What do you say? The bombs and all those things. You know how to attack the enemy. They are trained. They are in preparation. पळय ह्या सैनिकाची तयारी चलता. कितें करपाक, कशे भाशेन शुटींग करपाक गन घेवन ते, सुर्यानी कशें झगडपाक, कसो तो भोंग उडोवपाक, पळय तो भोंग फोडपाक, ही तयारी करता ते, तयार जाता ते, ट्रेनींग जाता तांकां. दिसा दीस पडटी ट्रेनींग. कितें जाता? तयारी. ही हात्यारां कशी वापरची पळय ती. हात्यारां कशी वापरूंक जाय पळय ती तयार करता.
what happens if a soldier is not trained and put in the battlefield? आता एकल्याक सैनिकाक हाडलो आनी मध्ये उबो केलो हेणें कांय तयारी करूंक ना झगडपाची एक्सरसायज बा कांय ना हेका येलो आनी हो उबो केलो कितें करतलो दुसरे येवन आक्रमण करून He will have a gun, but he will not be able to shoot them. काबारी सारको आवाज उलोवपाक तोपून उडयतले रोखडोच What do you say? He without the training he will go and defeat the No, enemy. no, no, no. He's saying like, because he knows where he went. He went without getting trained. So he went out, somebody spoke. When the enemy come with a gun, you don't even know how to shoot your gun. Why? म्हणजे कितें जालें तूं म्हणटा भायर गेल्लोय तयार जाय नासतना आनी तूं भायर गेलोय आनी देंवचारान तुजेर मारले 2-3 डाम 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 करून आनी तूं काबार जालोय तो कोणाक मारलो न्हू तशें जाता म्हणटा तयारी ना तयारी नासतना भायर सरतकूच तयारी नासतना हेजें नांव चल्लो मनोहराचे सायडीक जालो Is there anybody from military? No, I am saying no. We also went out and there is another one who wants to go out without getting prepared. Okay. So I told them, better be careful. Yatolani? Ranga is telling me that he is already prepared to go. So he has already learned. Within 4-5 days, he is ready Okay. to fight this. Okay. He had taken all the training. Okay. And the spiritual war is also similar to the physical war. आमचे ओत्मीक झूज जे भितरल्यान पडटा न्हू ओत्मीक तशेंच आमचे खासगी स्वयमाचें झूज भायल्यान जे आमचे कुडीचें चलता तशेंच सेम ते ओत्मीक आनी स्वयमीक It is very dangerous for a soldier to go into the battlefield without preparation. एका सैनिकान तो तयार जायनासतना वचोंक जाल्यार सारकें डेंजर तेजें काम सुवत तो सैनीक तो रेडी ना कित्याक तो रंगा कितें जातलें सैनीक तो तयार नासतना गेल्यार भिरांत ताका भिरांत डेंजर Praise the Lord. Hallelujah. That is why preparation is very, very important. Jesus himself from his childhood prepared himself with the word of God, seeking the Father day and night, studying the word day and night, meditating the word day and night, speaking the word day and night. Hallelujah. 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 जेजू खबर आसली कसले मरण तो मरपाचो आहा कशे ते फारिजियो ताका आताक करपाचे आहा कशे ते फारिजियो ताका कितें कसले उतरांनी नाकारतेले हे सगळें तो ताका खबर आसली देखून जेजू कितें करता तयारी करता वयता वाचता देवाचें उतर तें नियाळटा तें आपणायता आनी तो हितून घोटाळेन व्हरता You know who we are? We are also daily preparing. I know, I heard every day you are having training, confessing the scriptures. Yes? बरं म्हणटा तुमकां ट्रेनिंग तुमचें ट्रेनिंग करता सोल्जर जावपाक तुमी सोल्जर जावपाचे सैनीक जावपाचे तुमकां आमी प्रिपेर करता काय जाता But there is something happening, something wrong is happening. Even though they are prepared, when they go to the battlefield, even now they are defeated. Why? भयणी जाता आतां ट्रेनिंग चलता आतां जेन्ना झूज मारून वयता भायल्यान वयता तेन्ना तरी पूण तुमी कितें जाता I found out why. See, कित्याक पडटा ते those who are not prepared will go to the battlefield and surely they will lose. But you people are preparing. Every day you are speaking, morning, afternoon, night. But even though you are going to the battlefield, you are falling. Why? आतां पळय जे कोण तयारी करिनासतना सैनीक वयता न्हू भायर झुजोंक तितून तेंचें मरण सारकें शुअर बट आमी जे तयार जाता तरी पूण ते भायर वयतकूच भितर झुजाक वयतकूच आमी हारवता I know the reason why. ते म्हणटा आपूण जाणा हो रिजन कित्याक पळय You तो know why? जाणा? You are practicing how to shoot the gun. तुमी फकत शिकतात फकत गान फायर करपाक Okay. Means you are memorizing the scripture and speaking the scripture. म्हणजे अहें तें म्हणजे गान शूट करप म्हणजे कितें तें पयलें शिकप आनी तें म्हणप That is preparation. ताका म्हणटा तयारी Okay. But when you go to the battlefield, means when the thought comes, when the enemy puts, when the pressure comes, you are putting the gun aside and you are standing there.
You're not speaking. ते कितें करतात न्हू तुमचे अशी अशी आमची सगळ्यांची तुमची न्हू आमची म्हणूया न्हू आमची गोत अशी जाता की कितें जाता आमी आतां सैनीक कशें घेवन गेला न्हू आमी कितें जाणा देवाचें उतर जाणा तोंडान उचारपाक आनी तें आमी बाय हार्ट केला आनी आतां तें आमी तोंडान मारता आमी जेन्ना आक्रमण येता देवाचो उज्या सारके बाण येता तेन्ना आमी कितें करता तें गाण काडटा देवाचें उतर काडटा आनी म्हज्या बॉक्सान घालता भितर म्हणजे गाण काडटा आनी हांव धरता आनी मार रे म्हणटा देवाचो हाका First जें of, कितें आहा तें दी हांव घेता तुजें first of all, you're confessing every day. It's a preparation. It is not a battlefield. It's a preparation. When the thought comes, when the desire comes, when Satan is giving you the suggestion, what you are prepared, what you have trained, you have to apply it, you have to use the weapons in the battlefield. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हें आमी सदांच करता न्हू मागणे ते आमी का तयारी जी तयारी करता आमी तयार जाता बट ताचो ताचो फायदो केन्ना जाता तयार जाला पळय तेन्ना जेन्ना आमी सैनीक जेन्ना वचून झगडटल्यान जैतिवंत जातले पळय तेन्ना फायदो न्हू तशेंच आमी जी तयारी केला जे मागणे आमी म्हणटा सदां तें उचारता जेन्ना आमचे देवसार उज्या सारके बाण घेवन येता तेन्ना आमी जैतिवंत जातले तेन्ना आमकां ते फायद्याक पडटले तर आमी तर आमचेर ताळणी येता तेन्ना तर आमकां हे ताळण्या वयर जैत व्हरूंक जावचें ना तेन्ना आमकां आमचो फायदो कांय ना तें म्हणून See, suppose after you finish the confession, some 2-3 of them are gathered. Okay? Somebody is getting some thought and you're speaking something negative. The one who's listening, okay, he is also getting the thought. Now, what you trained in the morning, word of God, I overcome evil with good. Immediately, are you 5 of y'all or 3 of y'all? This is the temptation for you and me. At least one person in the group. This is the temptation. This is how Satan comes. Let's overcome. And now, what you confessed in the morning, you are applying it. What is the use of you only be trained, but not using the weapon which you have trained in the battlefield? हालेलुया 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 एक उदाहरण म्हणटा आतां आमी मागणे करता सकाळीं मागणे जाले की ना आमकां कोण आमी 2-3 जाणां मेवता आनी भितर आहा आनी कितें नाकालेल्यो वस्तू येता आनी नाका जाल्लेल्यो वस्तू उलयता आमी कितें उलयता जें देवाच्या मुखार सारकें न्हय पळय तें बट जेन्ना हांव उलयता तेन्ना एकलो येता तेन्ना एकलो म्हणटा तें देवाचें उतर जें उलयलेलें तो येता म्हणटा हें बरें न्हू रे म्हाका आय हॅव टू ओवरकम इवन वीथ गूड बरें वायटाचें जैत व्हरूंक जाय हें तर आमी म्हणूंक नको तर जाल्यार आमी अशें जातलें की तयार जाल्या म्हणल्यार झगडोंक नको म्हणजे आमी तयार आसा म्हणल्यार म्हजें गान घेवन हांव हितून झगडट्यांचो गान अशें घेवन हांव तें मारिना दुस्मान येयल्यार हांव तें मारिना न्हू गान घेवन असोच आहा तयार जाला म्हणजे म्हाका ताळण्यान येलो बराबर आनी आमी कितें म्हणटा आय ओवरकम इवल वीथ गूड हांव बरें वायटाचें जैत करता हांव हें बरें वायट कितें हांव उलयता पळय तें आतां 4 जाणां एकठांय जाल्यार तर वायट उलयता हांवें कितें करूंक जाय हांवें सांगूंक जाय दुसऱ्या मनशाक एकलो घेवन येयला ह्यो ताळण्यो दुसऱ्या मनशान कितें म्हण हें बरें न्हू हांवें बऱ्या वायटाचें जैत करूंक जाय हें तर म्हणलेलें जाल्यार ह्या मागण्याचो फायदो आमी गान घेवन ह्या असल्या वायटाचें जैत करतले हालेलुया हालेलुया You are not confessing the scripture to change God's mind. आमी हें देवाचें उतर उचारना देवाचें मन बदलना ह्यो फकत उतराचेच बडबड केल्या You are confessing the scripture to change your own mind. हें देवाचें उतर आमी उचारता जाल्यार आमचेच मन आमी बदलचे खातीर I'm preparing my heart to face the battle. हांव म्हज्या काळजाची तयारी करता ह्या झुजाक वचपाक झुजाक तयार जावपाक But if you're thinking, I confess something, God is going to change
then there is no use of you confessing at all. तुमचो जल्मत जाल्यार हांव जें उच्चारता तें देवाचें मन बदलतलें उच्चारणे वरवीं ना अशें जावचें ना. We have to change, we have to renew our mind. See, I am confessing the word of God to renew my mind, my thinking. हांव जर देवाचे भितर उच्चारता जाल्यार देवाचें मन चेंज जावपाक न्हय म्हळ्यार फकत म्हजे मनाची नवसोडणी म्हज्या मनाची नवसोडणी करच्याक हांव देवाचे भितर उच्चारता. हांव कित्याक उच्चारता देवाचे भितर? कित्याक म्हज्या मनाची नवसोडणी जावपाक. कित्याक उच्चारता रे बाबा? कित्याक म्हज्या मनाची नवसोडणी करपाक. देव चेंज जातलो हांव हें उच्चारणी केल्यार म्हजें मन म्हज्या मनाक लागून. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus was preparing himself with the word of God every day, day and night. After the preparation, Satan comes to tempt. So ही भरपूर तयारी जावन जेजूची तयार जावन Matthew, आपल्या देवाच्या उतरा उदेची मागण्या वरवीं देंवचार नाडून येता. शैतान नाडून येता. Matthew 4 verse 5. Matthew 4 verse 5. No. Matthew 4 verse 4. Matthew 4 verse 4. परतून Matthew बरें 4:4. See, the battle is in your mind, okay? When Satan comes and give you suggestion, he gave it to Adam, he gave it to Jesus. Adam and Eve, they took the suggestion, believed it and act accordingly. But when Jesus got the thoughts, suggestion, he immediately did something. What did he do? पळय हांगा हें गरजेचें. आदाम एवेन जेन्ना देंवचार उलयलो तेन्ना तो देंवचारान सांगलां तें आयकलें. जेजूक जेन्ना ताळणी आयली तेन्ना ताणें कितें सांगलां तें आयकोंक ना. आयकलें म्हळ्यार तें स्वत मानूंक ना न्हू. He did not believe or he never. No, immediately. What he did? सांगता तेन्ना देंवचार कितें सांगता तेन्ना कितें तरी म्हणलें जेजून. What he did? कितें म्हणलें जेजून? Immediately he opened his mouth. रोखडेंच ताणें तोंड उगडलें. You cannot fight thoughts with thoughts. तुका तुज्या चिंतनांनीच झूज मारून जायना. तुजी जी चिंतना जी भितर आहा ती तुज्या चिंतनांनी झूज मारून जावची ना. तुज्या चिंतनांनी. When Satan comes and puts thoughts, when he comes and tempts you, when the pleasure is calling you, when something is talking to you, immediately you have to open your mouth. See, we open our mouth 1 hour, afternoon 1 hour, night 1 hour. No. You have to open your mouth when Satan comes and speaks to you. जशें जेजून रोखडेंच तोंड उगडलें तेच भशेन आमी जेन्ना ताळण्यो येता तेन्ना ओ वायट आमकां कितें नाकाल्लें नाळ दुडी घेवन येता तेन्ना देंवचार तेन्ना कितें करूंक जाय आमी रोखडेंच आमचें तोंड उगडूंक जाय आनी Yes. See, yes. रोखडेंच देवाचें उतर उलोवंक जाय. See, Jesus himself, to overcome temptation, has to open his mouth and speak the word of God. So जेजूक तर Jesus himself, he can overcome sin without opening his mouth. जेजूक तर पडलें. जेजूक तर आपलें तोंड उगडून देंवचाराच्या उतराचे वयर जैत व्हरोंक पडलें. आमी कितें करचें? What did Jesus say? But he answered and said. So the first thing Jesus did is he opened his mouth and he spoke. What did he speak? He spoke the written word of God. Hallelujah. 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 कितें उलयलो जेजू
ताळणी घेवन आयलो तेन्ना देवचार ऑपोजीट उतरां घेवन येयलो तेन्ना जी उतरां जी फोट घेवन येयलो तेन्ना स्वच्छें दिसतालें स्वताक भाशेन दिसतालें देवचार येता तेन्ना तीच देवाची उतरां मातशीं बदलून घेवन येता तेन्ना तोंड उगडलें आनी कितें म्हणलें ही स्पोक जें देवान म्हणलेलें पळय तें म्हणलें कितें म्हणलें जें देवान म्हणलेलें पळय तें कितें म्हणलें Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, अशें पळय